नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उत्तराखंडातल्या देहरादून हांगा संवसारीक गुंतवणूक परिशदेचें आयोजन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. तृणमूल काँग्रेस संसद वांगडी महुआ मोइत्रा हांकां लोकसभेंतल्यान केल्या निलंबीत. पैसे घेवन प्रश्न विचारपाच्या विशयावेल्यान लोकसभा अध्यक्षांनी केली कारवाय. मिझोरामचे नवे मुखेलमंत्री म्हण जोरम पीपल्स मुवमेंट पक्षाचे वडील फुडारी लालदुहुमा हांणी पद आनी गोपनीयतेचो घेतलो सोपूत. मिझोरामची राजधानी आयझवाल हांगा जाली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांच्या पुस्तकाचेर जालें लोकार्पण. आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची म्हयन्याळी हॅलो गोंयकार कार्यावळ आयज राती 8 वरांचेर दूरदर्शन पणजेचेर जातली प्रसारीत. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं उत्तराखंडातल्या देहरादून हांगा संवसारीक गुंतवणूक परिशदेचें उक्तावण जालें. 2 दीस चलपी ही परिशद राना संशोधन संस्थेच्या संकुलात आयोजीत केल्या. उत्तराखंडाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर नव्या गुंतवणूकदारांक संदी दिवपाच्या हेतान ह्या परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या परिशदेक लागून उत्तराखंडाच्या उदरगतीत संवसारभरांतल्या गुंतवणूकदारां कडल्यान बरो तेंको मेळटलो असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो. आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है. हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है. जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया. जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया. गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है. आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है. हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज आपले 2 म्हयन्याळी पतधोरण जाहीर केलां. बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत पतधोरणाची म्हायती दिली. सेगीत 5वे फावट कळंतराचे दर तशेच दवरल्यात. ताका लागून रेपो दर 6.5% कायम उरला अशें तांणी स्पश्ट केलें. चालू अर्थीक वर्सांत देशाच्या उदरगतीच्या दरांत 7% वाड जावपाचो अदमास गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी उक्तायलो. Twin balance sheets of banks and corporates, high capacity utilization, continuing business optimism and government's thrust on infrastructure spending should propel private sector capex. The drag from external demand is also expected to moderate with a turnaround in merchandise and services exports. The protracted geopolitical turmoil, volatility in global financial markets and growing geo-economic fragmentations, however, pose risks to the outlook. Now, taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first three quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5%, and Q3 at 6.4%.
मिझोरमचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून जोरम पीपल्स मुव्हमेंट पक्षाचे वडील फुडारी लालदुहोमा हांणी आयज पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. मिझोरमची राजधानी आयजवाल हांगा राज्यपाल हरिबाबू कभमपती हांणी नव्या मुखेलमंत्र्यांक सोपूत दिलो. 74 वर्सां पिरायेचे लालदुहोमा हे 1984 सावन राजकारणात सक्रीय आसात. सगळ्यांत पयले फावट ते काँग्रेस पक्षाच्या वतीन लोकसभेत वेंचून गेल्ले. हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत तांच्या फुडारपणाखालच्या जोरम पीपल मुव्हमेंट पक्षान 40 सुवातांतल्यो 27 सुवातांचेर जैत मेळोवन निर्णायक भोवमत मेळयले. तांच्या सयत आयज हेर 7 मंत्र्यांक लेगीत पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचेर 8 कोटी 12 लाख परस अधिक लाभार्थी आसात. ही येवजण पारदर्शी पद्दतीन जावची आनी लाभार्थ्यांक ताचो चडांत चड लाव जावपाक जाय हे खातीर खासा वळखपत्र दिवपाची तजवीज सरकार करता, अशी माहिती केंद्रीय शेती आनी किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी हांणी राज्यसभेत दिली. ही येवजण 2019 सावन चालीक लायल्या अशी माहिती तांणी जापेत दिली. माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने इसका समाधान के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ फंड का जिक्र किया है, इसके अतिरिक्त भी स्टेट का विषय है कृषि और स्टेट के अंदर आरकेवीवाई योजना जो हमारी है, उस योजना के माध्यम से स्टेट अगर कोई उसको लेकर अगर कार्य करना चाहता है तो वो उसके जो नॉर्म्स के अनुसार जो है उसमें कर सकता है. और निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों की ऐसी समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से, जैसा कि किसान की अगर स्कीम भी है, जैसे बजट का भी हमने प्रावधान किया, बढ़ाया है. लगभग 2013 से आज दिन तक जो अभी बजट में प्रावधान है, 2013 में कृषि का जो बजट था वो लगभग 23,000 करोड़ था. अभी कृषि का बजट भी 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग 5.5 गुना वृद्धि कृषि के बजट में की गई है. इसी तरह से किसानों के लिए फसल बीमा की भी योजना है, नेचुरल फार्मिंग पर भी किसान जाए, ऐसी वेराइटियाँ भी हमने तैयार की है ICR के द्वारा, जो क्लाइमेट के अनुसार उनकी क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियाँ तैयार की है, ताकि किसान को अगर ऐसी आपदा आ जाए तो वो बरसात या नुकसान हो जाए तो भी वो फसल खड़ी रहे, उसका नुकसान नहीं हो. तो ऐसी ICR के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, एडवाइजरी भी जारी की जाती है और निश्चित रूप से किसानों को पहले सूचना मिले इसके ऊपर भी किया जा रहा है. बाकायदा समय समय पर उनको कैसे जागरूक किया जाए इसके ऊपर भी सरकार के लगातार प्रयास रहते हैं. तृणमूल काँग्रेसीच्यो संसद वांगडी महुआ मोइत्रा हांकां पयशे घेवन प्रश्न विचारपाच्या अनैतीक वर्तणुकी खातीर निलंबीत केल्या. आयज दनपारां 2 वरां उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जातकीच संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ह्या विशयाचेर संसदीय आचार समितीन तयार केल्लो नियाळ सभाघरांत सादर केलो. तातूंत तृणमूल काँग्रेसीच्यो वांगडी महुआ मोइत्रा हांकां निलंबीत करपाची शिफारस केल्ली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी हो नियाळ मागून घेतलो आनी चर्चेक अनुमती दिली. लोकसभा वांगड्यांचें आचरण नितळ आसूंक जाय अशें ह्या वेळार सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगले. भारताच्या उदरगतीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हळ्यार AVBPन मोलादीक कामगिरी बजायल्या अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या 69व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मंत्री शाह संबोधीत करताले. भाशा आंदोलन आसूं, शिक्षण आंदोलन आसूं वा संस्कृती शिक्षण आसूं, सगळ्या मळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुखार आसता अशें मत तांणी उक्तायलें. आने वाले 25 साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम सबसे महान हो, ये संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के 25 साल. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time.
In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। विनायक दामोदर सावरकर हांचें जिवीत आनी कार्य समजून घेवपा खातीर अंदमानाक भेट दिवपाची गरज आसा। अंदमानात सावरकरांच्या जिविताचेर आदारीत लायट शो पळयल्या उपरांतच तांचे विचार कळपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। विनायक दामोदर सावरकर हांणी बरयल्ल्या गोमांतक ह्या महाकाव्याचे प्राध्यापक भूषण भावे हांणी केल्ल्या कोंकणी गद्य रूपकाराचें लोकार्पण जालें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले। एक निश्चितरित्या गरज आसा की आमकां आमची संस्कृती आयजूय बी आमचें दायज जे 450 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे ताच्या फाटल्यान जर वचत आमी कदंब आसतले, मराठाच आसतले, सालिवान आसतले, हेंय बी बरो कार्यकाळ आशिल्लो तोय लोकांच्या मुखार हाडपाची गरज आसा आनी तें म्हाका दिसता साहित्यिकूच हाडूं शकता। तुमी म्हाज्या समोर बसलेले लोक हे निश्चितरित्या तें बरें काम सातत्यात करूंक शकता। थोडे जाण तो इतिहास पुसपाचो बरेचशे फावटी पळयता, परत परत म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत जाल्यार मराठ्याचेर चड उलयता हें बी म्हणपाक लागले, थोडे कदंब राजांचेर चड उलयता। अरे आसा तें आसा, इतिहास आसा तोच कोण तरी उलयतलो न्ही, म्हणून तें म्हाका दिसता म्हाज्या पेक्षा तुमी जर उलयलें आनी बरयलें जाल्यार चड लोक ते अजून एप्रिशिएट करतले। म्हणून म्हाजी तुमकांय विनंती आसा, भूषण भावेन ज्या पद्दतीत म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचेर बरयलें, कोंकणींतल्यान बरयलें आनी उजवाडाक हाडलें, त्याच प्रमाणे तुमी बी ह्याच पद्दतीत वेगवेगळो गोंयचो इतिहास हो कोंकणींतल्यान बरोवचो। जायते सहकार्य हाज्याय फुडें हांवें आमच्या राज्य भाशा संचालनालयाकूय सांगलां की हाका पुराय तेंको, पुराय सपोर्ट, इवन दो आमचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जे तुमकां सहकार्य जाय ओके तें सगळें करपा खातीर सातत्यात तयार आसा। जानेवारी म्हयन्यांत जावपी पर्पल फेस्ताचोच एक भाग म्हूण 10 जानेवारी दिसा अखिल भारतीय वधूवर मेळावो आयोजीत केल्ल्याची म्हायती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। वेगवेगळ्या प्रकारच्या दिव्यांगांक योग्य जोडीदार सोदपाक मेळचो हे खातीर हो यत्न आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। हो सुवाळो गोंय सरकाराचें समाज कल्याण खातें, दिव्यांगजन आयोग, केंद्रीय दिव्यांगजन सबळीकरण खातें, व्हॉयस विजन आनी वासुदेव बोबना मेमोरियल ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान आयोजीत केला अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें। Conferences, lot of sports, lot of social, cultural happenings, you know, and this is between 8th to 13th of January. During this Purple Festival, we will be hosting the All India 12th Matrimony Meet on 10th January 2024 in this state, in this pandemic. There are lapses, there are lot of things to be done. We started it last year, and all these years nobody has commented, nobody has criticized, and I don't think Purple Fest is merely a waste of money. It is not at all. Purple Fest is not a magic that would turn around and you will find very next day everything happening. This is the attempt, this is the sensitization, this is the awareness. With the Purple Fest, people belonging to the disability sector will understand their rights, their authority, and they will be empowered socially. Whatever stigma they carry, they will come out of that, they will rebuild their confidence, and they will see the new life. When everybody comes together, they will see different person with disabilities having worse kind of scenario and living a happy life. So that gives them the confidence, that gives them the way, that gives them the reason for living. And at the same time, all these things you will not see physically when
there are 10 matches, if they find 20 of them getting married, finding, do you see such kind of initiative elsewhere? विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज अस्नोडा पंचायत वाठारांत पावली. सरपंच फ्रांसीस वाज, उपसरपंच सपना मापारी आनी हेर पंच वांगडी तशेंच ग्रामस्थांनी यात्रेक येवकार दिलो. ह्या उपरांत पंचायत सभाघरांत जाल्ल्या कार्यावळींत थळाव्या लोकांनी सोपूत घेतलो. 2047 वर्सा मेरेन भारताक विकसीत करपाचें प्रधानमंत्र्यांचें सपन पुराय करपा खातीर सगळे वावुरतले अशें ग्रामस्थांनी आपल्या सोपुतांत सांगलें. विकसीत भारत संकल्प यात्रा ही लोककल्याणकारी येवजण्यांची म्हायती दिवपी राष्ट्रीय पावण्यावेली यात्रा आसा. उपसरपंच सपना मापारे हांणी म्हायती दिली. माननीय पीएम मोदी सरान या विकसित भारत संकल्प यात्रा ही आयज सगळ्या गांवागांवांत धाडलेली आसा. तशें आमी आयज आमच्या हॉस्पिटलच्या पंचायती वतीन आमच्या नागरिकाच्या वतीन तेंचें स्वागत करता. आनी आयज आमी पळयलें की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक आमच्या दारा पर्यंत म्हणजे आमच्या ऑफिसान येवन तेंच्यांनी आयज आमकां आपल्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आयज हांगा लोकां पर्यंत आमच्या पावयल्ल्यो आसा. आमी मोदी सरकार तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हेंचे बी आमी धन्यवाद म्हणटा. असो आमकां कार्यक्रम आयज दिवन हांगा आमच्यो खुबश्यो जेन्ना आमची लोक भायर सरना ह्यो स्किमी घेवपाक तेन्ना आमच्या वाठारांत येवन आमच्या घरान पर्यंत ही स्कीम आमच्या लोकां पर्यंत पावप हें व्हडलें काम आसा. आनी खरेंच हें काम अशें फुडें व्हरतना आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें आमच्या गांवाच्या वतीन हांव आभारी आसा. अशेंच तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी दिवच्यो आनी आमी सदांच हें काम करपाक आमची पंचायत सदांच तयार आसतली आनी हें काम फुडें अशें आमच्या सरकाराचें चालू आसतलें. राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज हळदोणा पावली. पंचायत सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत वेगवेगळ्या सरकारी विभागांनी हजेरी लावन लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले. भलायकी खात्यान लेगीत भलायकी तपासणी कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या वेळार कांय लाभार्थ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. देशभरात सुरू आशिल्ल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेंतल्या लाभार्थ्यां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवाद साधलो. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान तांणी लाभार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. देशभरांतल्या हजारांनी लाभार्थी ह्या संकल्प यात्रेंत वांटो घेतात. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो लोककल्याणकारी येवजण्यांचो लाभ पात्र लाभार्थ्यांक मेळचो ह्या राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रेचें आयोजन केलां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळा खातीर सोडेक्सो हांच्या जोडपालवान आरोग्यम ही कार्यावळ चालीक लायली. भलायकी संचालक गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉ शिवानंद बांदेकार, डॉ राजेश पाटील हांच्या सयत वैजकी शिक्षण घेवपी विद्यार्थी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालू वर्स हें भरधान्य वर्स म्हणून घोशीत केलां. ते फाटभुंयेर आरोग्यम ह्या कार्यावळी खाला विद्यार्थी आनी कर्मचाऱ्यांक सकस आनी दर्जेदार आहार मेळचो हे खातीर हो फुडार घेतला अशें मंत्री राणे हांणी ट्विटर संदेशांत म्हळां. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाँ किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever, best friend forever.
क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विसा उपरांत मुख्यकार पळया मुखावेले खबरो। आदर्श ग्राम आमोणे पैंगिणी हांगा आयच्यान वर्सुकी लोकोत्सव कार्यावळी आयोजित जाल्या। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेशाचे सभापती सतीश महानप, गोंयचे सभापती रमेश तवडकर, उपसभापती जोशुआ डिसुजा, आमदार दिगंबर कामत हांच्या हाजेरीत पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या महोत्सवाचे उक्तावण जाले। 3 दीस चलपी ह्या लोकोत्सवात वेगवेगळ्या राज्यातले कलाकार आणि लोकप्रतिनिधी वांटो घेतले। आदर्श युवा संघ, बलराम शिक्षण संस्था तशेंच कला आणि संस्कृती संचालनालय हांच्या जोडपालवान ह्या लोकोत्सवाचे आयोजन केला। उक्तावणा उपरांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केले। आज जेन्ना एग्जिबिशन पळोवपाक गेले ते एग्जिबिशन पळयता आसतना म्हणजे मुद्दामून म्हणजे सतीश महानजीच्या बरोबर हांवूय आशिल्लो, प्रत्येक गोष्ट तांच्यांनी विचारली की थंयसर वखदां हाडून दिवपी मनीस आसा, थंयसर कुंभार आसा जो आपले मडके तयार करता, आमची ती जाणटेली आवय आसा ती फोव काडटा, कोण तरी थंयसर तांदूळ करता, प्रत्येक जाण म्हणजे एडवान्स टॅक्नोलॉजीच्या सहीत फाटले 130 वर्सांचो पयलींचा हारसो आनी शोकेस आशिल्लो आमचो गोपीनाथ गांवस घेवन तें आसा। डॅट इज आमी त्या खातीर म्हटलें अंत्योदय जेच्या पर्यंत आमी केन्नाच पावोवंक शकना ताच्या पर्यंत पावचें, डॅट इज अंत्योदय। सर्वोदय म्हणजे सगळ्यां खातीर, मागीर ल्हान भुरगो आसतलो, व्हडलो जाणटेलो आसतलो किंवा मिडियम एज ग्रूप आसतलो, ह्या सगळ्यां खातीर कितें तरी करचें। आनी तुमी मुद्दामून पळयात ह्या लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान कोणा खातीरच कांय ना अशें ना, शेतकऱ्या खातीर आसा, दुधकारा खातीर आसा, त्याच बरोबर खेळटा त्या भुरग्यां खातीर आसा। थंय भुरगे कबड्डी खेळटाले, थंय भुरगे परत वेगवेगळ्यो गेम्स ज्यो नॅशनल गेम्सांतल्यान जाल्यो, आमचो बाप डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अरविंद खुटकर आसा, तो एक्सप्लेन करतालो वेगवेगळ्यो सगळ्यो गेम। म्हणून म्हटलें हांवें सर्वोदय म्हणजे प्रत्यक्ष रित्या सगळ्यां खातीर आसा। आनी मागीर ग्रामोदय। ग्रामोदय कित्याक तर ज्या आमोण्या गांवांत हांव जल्माक आयलो, ज्या आमोण्या गांवांत म्हाका घडयलो, त्या गांवा खातीर कितें तरी करचें अशें जांकां दिसलें ते तवडकर सर। आनी निश्चित रित्या म्हाका दिसना म्हणजे कोणूच पॉलिटिकल लिडर असो आसचो ना की जेणे आपल्या ओरिजिनल गांवांत अशा पद्दतीचो संकल्प केलो आनी येदो व्हडलो प्रकल्प घडयलो आनी कोण दुसरो आसचो ना, एकमेव बाब रमेश तवडकर सर। पणजेंतल्या आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ह्या नामनेच्या इगर्जेच्या वर्सुकी फेस्ताक आयज सुरवात जाली। आयज ह्या फेस्ताक पारंपारीक धार्मीक कार्यावळी जालो। ह्या निमतान खासा प्रार्थना सभेचें लेगीत आयोजन केल्लें। सुरवेक चर्चेच्या धर्मीक गुरूंनी वर्जिन मॅरीच्या प्रतिमेची मिरवणूक काडली। ह्या निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा प्रार्थना सभांनी भाविकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो। चर्चेचे मुखेल धर्मगुरू फादर वॉल्टर डिसा हांणी पणजे फेस्ता विशीं अदीक म्हायती दिली। आयज 8 तारीख डिसेंबराची आनी आमी परब करता आमचे फिरगोचेर इमाकुलादा कोसेसांव सायबिणीची। पयले सुवातेर सगल्यांक तुमच्या TV चॅनलांक पळयतल्यांक आनी वांटो घेतल्यांक म्हजी कोतकोतीत परबीं सायबिणीची। ही सायबीण मायन आमच्या पुंजेच्या भाव भयणांचेर आनी सगल्या लोकांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं। ही प्रबोधनाचो दियाळ आनी विशय म्हटल्यार जावन आसा हो मेरी मदर ऑफ जीसस, इमॅक्युलेट अँड होली, फिल्ड विथ ग्रेस, इज एन आउटस्टँडींग अँड शायनींग मॉडेल ऑफ द चर्च। खरेंच ती जावन आसा एक नामुणो देखीवन आनी परजोळटा पळय तो नामुणो आमचे पवित्र सोबेक।
आनी ह्या मिसाक जायतो लोक हाजीर आसा. न्हयच फकत पणजेकार पूण पणजेचे दुसरे जाग्यायले शेजार सामारी आमचे जावं तालिगांवचे जावं कारांजरेचे जावं रिबांदार शिवोलीतान वास्कोतान काणकोणतान लोक आयिल्लो आसा. कित्याक तांकां सायबीण माय आवडटा खूब आनी सकाळींतान आमी मिसां सुरू केल्या. पयले मागीर जाले 5:30 वरांचेर उपरांत 6:30 मागीर 7:30 इंग्लीश भाशेन जाले 8:30 वरांचेर ही सगळीं मिसां वायब जाली आदरात. आतां मातशें वत येयलां देखून आमी वी आर हॅविंग मास इनसायड द चर्च एंड दीस मास इज ऑर्गनायज्ड बाय कॉफ्रेरियस रेउनिdas द इग्रेज de पांयशी. हो आमचो एक बॉडी रिलिजियस बॉडी तो परब करता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची हॅलो गोंयकार ही म्हयनाळी कार्यावळ आयज सांजे 8 वरांचेर पणजी दूरदर्शन केंद्रावेल्यान थेट प्रसारीत जातली. राज्यांतल्या लोकां वांगडा थेट संवाद सादपाचो उपक्रम सुरू आसा. एका वराच्या ह्या कार्यावळींत लोकांनी 222-2424 आनी 222-5204 ह्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर संपर्क करचो अशें मुखेलमंत्री कार्यालयान कळीत केलां. मलेशियांतल्या क्वालालंपूर हांगा सुरू आशिल्ल्या कनिश्ठ हॉकी संवसारीक अजिंक्यपद सर्तींत भारतीय पंगडाक दुसऱ्या सामन्यांत हार घेवची पडली. स्पेन पंगडान खेळ सुरू जाल्ल्या सावन सामन्याचेर पकड दवरिल्ली. ताका लागून जैताची आघाडी घेतल्या उपरांत स्पेन पंगडान भारतीय पंगडाक 4-1 अशा गुणांनी हारयल्ले. नामनेचे सिने अभिनेते जुनियर मेहमूद हांकां आयज फांतोडेर मुंबयंत मरण आयलें. तांची पिराय 67 वर्सांची आशिल्ली. फाटले कांय दीस ते पोटाच्या कांकराक लागून दुयेंत आशिल्ले. तांचें मूळ नांव नईम सय्यद अशें आशिल्लें. बॉम्बे टू गोवा, ब्रह्मचारी, मेरा नाम जोकर ह्या सारकिल्ल्या गाजिल्ल्या चित्रपटांनी तांणी भुमिका केल्ल्यो. ते भायर 6 मराठी चित्रपटांची तांणी निर्मिती आनी दिग्दर्शन लेगीत केल्लें. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. उत्तराखंडातल्या देहरादून हांगा संवसारीक गुंतवणूक परिशदेचें आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. तृणमूल काँग्रेस संसद वांगडी महुआ मोइत्रा हांकां लोकसभेंतल्यान केल्या निलंबीत. पयशे घेवन प्रश्न विचारपाच्या विशयावेल्यान लोकसभा अध्यक्षांनी केली कारवाय. मिझोरामचे नवे मुखेलमंत्री म्हण जोरम पीपल्स मुवमेंट पक्षाचे वडील फुडारी लालदुहुमा हांणी पद आनी गोपनीयतेचो घेतलो सोपूत. मिझोरामची राजधानी आयजवाल हांगा जाली कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांच्या पुस्तकाचें जालें लोकार्पण. आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची म्हयनाळी हॅलो गोंयकार कार्यावळ आयज राती 8 वरांचेर दूरदर्शन पणजेचेर जातली प्रसारीत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.